नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं, संतोषान तुजे सशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्यात, महिमा तुजी गावच्यात. पयस तुजे तावन पयस प्रयाण हांव करता, तुजे तावन फळां फळ घेता. पूण म्हजो देव खरो संगी आसाय तूं, म्हत्व वाडावंक आनी सत्ताक वाडूंक. नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं, संतोषान तुजे सशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्यात, महिमा तुजी गावच्यात. सुमेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. संजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसा मनरी बाप जेसुदास डिकोस्टा, गांवांत ते बेलतांगडे पिरगजीचे. ताजे उपरांत जेपूस सेमिनारींत तांचे तरबेती जोडल्या उपरांत ह्या जागी दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत 4 पिरगजेन सहायक विगा जावन सेवा दिल्ली. प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थळार पक्षिगेरे पिरगजेन ती 1 वर्स सहायक विगार जावन तांणी सेवा दिल्ली. हांगा तावन घंटालगट्टे पिरगेचे विगार जावन ते गेल्ले. थंय तावन नायनाड पिरगेचे विगार आनी ताज्या उपरांत आमच्या मंगळूर दिएसीचें आफ्रिकाचें मिसांव सामेंत आनी थंयसर तांणी वावर केल्लो. आनी आतां प्रस्तुत सांत जुआंव पावल दुसरें पुणशेत बचपे हांगासर आत्मीक दिरोक्तर जावन पदराप थंयसर सेवा ते दिवन आसात. फाटल्या वर्सा तावन ह्या पिरगजेंत सकाळां मोगाचे ते अपुर्बाची सेवा तांणी हांगा दिल्ली आनी ते पिरगज घरांत तांचो हांगासर उगडास करता. हरी एक फावटी हांगाय मंगळार आसतलें, बचपेय मंगळारा नवें आसतलें, पूण भद्रापाक हांगा येवंक जायनासलें, म्हाका थंय वचोंक जायनासलें. पूण बचपे पुणशेतान सांत जुआंव पावल दुसरें पुणशेताचें नवें असो दीस मंगळारा तांणी शुक्राराक बदलिलो आनी त्या देखून आज पद्रापाक हांगासर येवंक तें साध्य जालें आनी त्या देखून पद्राप हांगासर आसा. पद्राप हांव म्हजी मिनिस्ट्री करतना ब्रदर जावन हांव कारकोळांत आसतना पद्राप ताची डिग्री शिकाप कारकोळांत संपूर्ण आसलो. त्या वर्सान हांव पद्रापाची म्हाका वळख आसा आनी आमच्या दिएसीसींत जायतो वावर तांणी केला मोगाचें. आज आमचे संगी आसून आयचें हें भक्तीपण ते मोगान चलोवन व्हरता आमचे खातीर मागतले. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान पद्रापाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या प्रयासात अर्गन जावन मीस पेटयतात. जेझल पलोमा डिसोजा 25व्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी पवित्र काळजा वाडो लॉरेन्स सिक्वेरा गुरपूर, रॉबर्ट फ्लाविया क्लेविया लोविस वामनज्युरो, एंजेलिना डिसोजा मुदरंगाडी, प्रकाश रोड्रिगस उद्यावर, डिसोजा कुटाम कॅनडा, आयरीन कुटिनो अशोकनगर, प्रवीण कुटिनो अशोकनगर, अँथनी डिसिल्वा मुंबई, जेसिंता डिसिल्वा मुंबई, मोंतू डिसिल्वा आनी कुटाम उद्यावर. प्रत्येक ते सांबाजून मीस पेटयता. प्रवीण आनी जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, विजय आरान्ना मोडबेळे, आयवन डिसोजा कॅनडा, विल्फ्रेड आनी डॅफ्नी डिसोजा कॅनडा, आशा सिल्विया दुबय ताच्या बऱ्या भलायकेक आनी बऱ्या कामा पासून, क्लॉयड डिसोजा किन्युगोळी फाल्यांची इंटरव्यू पास जावचे खातीर घरच्या आल्मा बसून मीस पेटयता. जेसिंता डिसिल्वा मुंबय, देवरी जेनिफर डिसिल्वाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. जेसिंता डिसिल्वा मुंबय. ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सांजूदूता देवा मारिपाक सोमियाच्या पांयान आमी समर्पण करून मागया.
आज ह्या पवित्र तळार परत 2 इराद्यां खातीर आमी मागया. एक 10वे क्लासीन शिकच्या भुरग्यां खातीर फाल्यांच्या दिसा पब्लीक परिक्षा तांकां प्रारंभ जाता, त्या देखून आमच्या कुटुंबांत 10वे क्लासीन शिकचे भुरगे आसा जाल्यार तांचो विशेश तरान उडास करया. आमचे सांजूद इंग्लीश मिडियम इंग्लीश मिडियम स्कुलान शिकचे 10वे क्लासीचे भुरगे आसा तांचे खातीर आनी सकट 10वे क्लासीच्या भुरग्यां खातीर आमी विशेश तरान मागया. तशेंच मिडल इस्टांत मध्यम प्राच्यांत झुजू चलोन आसा, जायतो लोक कश्टांनी आसा, दुखांत आसा. हे झूज रावच्याक समाधान शांती थंयसर वस्ती करच्या संबंदीत जाल्ल्या मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर आज परत ह्या नव्याना वेळार ह्या आराधना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या सोमया कडेन मागया, सोमयाची कृपा मागून घेवया. सकड आमी उबे रावया, हे मिसाचें बलिदान बेडोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे असून क्रिस्त ते मगाच्या बाबा बहिणीनो, सांजूद था देवाच्या भक्तीखानो आमच्या सालत्या जिवितांत थोड्या घडयांक वारें उदक खाणच्या नासतना कांय थोडो वेळ आमी करची येता, पूण आमच्या जिवितांत बरवसो ना तर एक सेकंड सयत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियोंक असाध्य. ह्या संवसारांत वारें उदक खाणच्या नासतना एक घडी आमी पाशार करयेत, पूण आमच्या जिवितांत बरवसो नंतर एक घडी आमी ह्या संवसारांत जियोंक शकना. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता 38 वर्सां बेसायदा तळ्या आशिल्लो आसलो व्यक्ती, ताच्या जिवितांत बरवसो नातलो म्हणून न्हय, ताच्या काळजाच्या कोणशार ताका कांय थोडो बरवस आसलो. एक न्हय एक दीस त्या तळ्यांत हांव देंवतलो आनी जशें थंयसर उदक हालयता आसतना हेर व्यक्ती पिडेस्त देंवतात, तशें एक दीस हांवूय थंयसर देंवतलो आनी त्या उदकांत देंवता आसतना म्हाकाय बरेंपण लाभतलें म्हणून एक दीस न्हय, 2 दीस न्हय, 1 वर्स न्हय, 38 वर्सां 38 वर्सां थंयसर राखून आसलो. बरवसो साडिनासतना धैर्यान तो आसलो आनी ताच्या बरवशाक लागून थंयसर जेजू ताच्या लागीं येता आनी थंयसर ताका बरेंपण दिता, ताची पिडा गूण करता, ताका आत्मीक बरेंपण थंयसर दिता. आमी हांगासर कांय काळजाच्या कोणशार कांय थोडो बरवसो घेवन आमी हांगासर आयल्या, सांजुदाक समर्पिल्ल्या ह्या पुणतळार आमी आयल्या. आमच्या जिवितांत सगळें मुक्त जालें आनी कांय नव्यान आमकां खंयसर वचोंक ना. बगार सांजुदा लागीं मागलें जाल्यार जेजू लागीं तो आमकां मागोवन धाडटलो म्हणल्यार फातयेन आमी हांगासर आयल्या, बरवशान आमी आयल्या, जायती मागणी आमी घेवन आयल्या, आमच्यो विनवणी आमी घेवन आयल्या, आमच्या भावा भयणीच्यो गरजो आमी हांगासर आमी आयल्या. साबार जाणांक बरेंपण मेळ्ळां, साबार जाणांच्या जिवितां अजाप जाल्यात. आमकां एक दीस सांजुदा मुखांत्र जेजू आमकां विशेश बेसावांनी भरतलो आनी आमकां मागलें दितलो म्हणल्यार फातयेन आमी हांगासर आयल्या. तर मगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आमचो बरवसो निराशी करिना. बगार आमकां आमचो बरवसो जेजू तें तो आमकां व्हरता आनी जेजू तान आमकां बरेंपण तें जोडून दिता. सांजुदा मुखांत्र जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जावं दी म्हणून आमी मागता आसतना जी कितें गरजो आमच्या जिवितांत भोगचे ते कश्ट, निराशपण, मानसीक वत्ताड, आमच्या भावा भयणीचे कश्ट, आमच्या भुरग्यांचे युवाजनाचे कश्ट, परगांवांत असले आमच्या भावा भयणीचे कश्ट सगळे सांजुदाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आनी जेजू लागीं तो मागून आमकां धाडटलो. हे पवित्र मिसाचें बलिदान असल्या भावार्थान बरवशान आमी भेटोवचे खातीर आमचे पाताक आनी उणेपण वळखून घेवया. सबार पोटी आमी नाम बरवशान जियेल्ल्या पासत
जेजूचेर मात्र विश्वासून जियेंतल्या पासत आमच्या देवातावन वरे विंगड वचून जायते कश्ट आमी अनुभव केल्यात. जेजू तावन पयस आमी रावल्ल्या पासत मागण्यांत फावो तो वेळ आमी दिवन देवाचें उतार आयकून ताचे तान प्रेरण जोडून आमचें क्रिस्ती जिवीत उर्बेन आनी भावार्थान बरवशान आनी मोगान तें जियोंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत पाश्चाताप पावया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाने मागून संगता आमी मनोवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अवकार बरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा धर्मदूत सांजूद ता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केले. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्खे प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पंदातावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वळतालें. कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशीपंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दरवाट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दरवट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयांच्या खुब्यांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपरांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली. कित्याक उदक सडिल्लें. तें गुंड आसून तांतल्यान उपेवन वेचें पडटलें. उतरून वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता हें तुवें देखलें मूं. उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळून आराबाक देंवता
आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तांतू भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली. कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिनसाचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांचीं पानां बावचीं नात आनी ते केदींच फळावीण जावचे नात. हर एक म्हयन्यान ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांत आवन येता. तांचीं फळां खाणाक आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. दळबारांचो सर्वेश्वर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्टाक आतांच्या वेळार तोच आमचो कर आदार. भुमी जाल्यार हालून पडू, पर्वत दोंगर पर्यंत कोसळून पडू, पूण आमी भियेवची ना. दळबारांचो सर्वेश्वर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शेरात संतोष हाडटा. तेच तें शेर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देवान जर त्या शेरा पिडार केला तर ते हालत कशी. दीस उदेतनाच देव येता ताचे कुमके. दळबारांचो सर्वेश्वर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सर्वेश्वर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. महिमा आनी वाखणी तुका ये क्रिस्ता. महिमा आनी वाखणी तुका ये क्रिस्ता. एक नितळ काळीस म्हाका सुंदी देवा. तुझे सोडवणेचो संतोष परत्या नावे भोगीसो कर. महिमा आनी वाखणी तुका ये क्रिस्ता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जुआ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्याच्या दारवट्या लागीं एक थळें आसा. ताका हेब्रे भाशेन बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुरडे, थोंटे, आरेगार
अशें म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, साईबा, उदक आरयल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतोळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपल्या हांतोळण घेवन चलतच रावलो. तो दीस साबत आसो, पूण त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज साबत, तुजें हांतोळण व्हांवून व्हरूंक तुका आडवर ना. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें, तुजें हांतोळण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस? तुजें हांतोळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो. पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशा कळीत नातल्लें, कारण ते सुवातेर लोकांची वडकेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्या भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, अळे, आतां तूं बरो जालाय आनीक पातां करिनाका, नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस जुदेवा सरशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असले सर्व साबताच्या दिसा करतालो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उतार वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते मोगाच्या भावा भयणीनो, मिसाच्या सुरवेर प्रस्तावनांत हांवें सांगलें, एक मनीस कांय थोड्या घडयांक वारें उदक काणच्यावा नासतना तो जियेत. पूण बरवसो नातलोलो व्यक्ती हांव या तुमी एक सेकुंडी आमी जियोंक शकना. एका घरा एक प्रायवंत व्यक्ती आसलो आनी त्या व्यक्तीच्या घरा थंयसर एक मोडकर पाड जाल्लें एक गाडयाळ थंयसर उमकळटालें आनी त्या गाडयाळाक थंयसर गोंटेर बांदलो आनी ताचेर जायती धूळ ती मांडरली. आनी अचानक म्हणलें बरी एक व्यक्ती थंयसर ताच्या भेटेक येता आनी ताची दिश्ट थंयसर आसलेल्या त्या गाडयाळाचेर पडटा. कसली गजाल बाई, हें गाडयाळ पळयत आसतना साबार दिसांत हांव हें सलनांतलें बरी आसा, कित्याक तितली धूळ आसा, गोंटेरांनी बांदलेलें आसा. आनी त्या प्रायवंत व्यक्ती लागीं तो विचारता, बाबा म्हज्या इश्टा, हे घडयाळ कित्याक तूं रिपेरी करनाय? तें पुसून नितळ करन तें रिपेरी केलें जाल्यार तें कांय चलतलें. आनी ह्या वेळार
तो प्रायवंत व्यक्ती म्हणालो, आय हॅव बिकम यूज टू इट, म्हाका हें सदांचें जालां. आनी तें गाडयाळ साबार दिसां पयलें तें बंद पडलां आनी तशेंच आसा. ताका हर दीस हर राती तें एकच, आनी म्हजें जिवीत तशेंच जालां. म्हाका हर एक दीस हर एक रात ती एकच जालां. तशें कशें त्या गाडयाळांत कांय बदलाव जायना. दीस रात एक कडेनच तें आसता, एकच वेळ दाखयता. तशें म्हज्या जिवितांत विविध वेळ दाखयना. म्हज्या जिवितांत कितेंच काम करिना म्हणल्याक रुजवात ही. आनी ही जाप आयकल्लो तो ताचो इश्ट सावकास तें घडयाळ काडटा. ताका कळीत नातले बरी तो आंगडेक व्हरून वेता, ताची सर्वीस करता. रिपेरी करून जाल्ल्या उपरांत सारको वेळ थंयसर दवरून आनी एक बटी त्या इश्टाच्या भेटेक येता आसतना त्याच जाग्यार तो दवरता. आनी ताच्या न्हिदेंत आसता आसतना सगळें शांत आसा. पूण त्या घडयाळचो कांटो सावकास घुंवता आसतना टीक 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 आवाज ताका आयकता. सगळें शांत आसा. ह्या रातीं कसलो आवाज म्हाका आयकता म्हणून त्या घडयाळाचेर तो दिश्ट घालता. आनी तें येदोळ बंद पडलें तें घडयाळ आतां परत तें काम करूंक शकता. हर एका वेळार सारको तो वेळ घंटे तें दाखोवंक शकता. आनी त्या घडयेंतावन ताचें जिवीत तो नव्या बरवशान तो भरता. नवो बरवस धरून तो धैर्यान ताचें तो जिवीत जियेता. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, साबार फावटी आमचें जिवीत अशेंच ह्या पाड जाल्ल्या घडयाळा भशेन तें आसता. पूण आमच्या जिवितांत आमची भोव कश्टाची घडी म्हळ्यार आमकां आमच्या जिवितांत येवचे ते कश्ट पिडा शिडांनी आमच्या जिवितांत बरवसो होगडायलेली ती घडी. हाच्या सुवार्तेंत आमी पळयलें एक अपुर्बाचें घडीत. त्या बेसादा तळ्या सुशीन जायत्या पिडेस्तांक थंयसर अंतुळा समेत हाडून दवरलें. कुरडे, थोंटे, आरेगार आनी अशें जायते पिडेस्त थंयसर आसले. पूण तांचे पैकी एकलो ताचें नांव उल्लेख करूं ना. 38 वर्सां तावन 38 म्हळ्यार 8 आनी 30 म्हळ्यार 30 आनी 8 38 वर्सां तावन थंयसर तो हांतुळणार पडोवन आसुल्लो. न्हिदोन आसुल्लो न्हय, पडोवन आसुल्लो. हेर पिडेस्त थंयसर आशिल्ले आनी तांचे पैकी वय आसुल्लो. ताच्या जिवितांत कशें थंयसर घडयाळ रावल्लें तशें ताच्या जिविताचो कांटो थंयसर सावकास टीक टीक कसो आवाज ते उणें जाल्लें. घडयाळ इल्लेशें पाटी 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 तें सावकास रावोंक प्रयत्न जाल्लें. पूण मोगाळ बाबा भयणींनो, त्या मनशान 38 वर्सां त्या हांतुळणार थंयसर जियेचें जाल्यार मोगाळ भाव भयणींनो, कांय ताच्या काळजाच्या कोणशार इल्लोसो भावार्थ बरवसो ताका आसुल्लो ना. तर बिलकूल खंयच्याय एका मनशाक त्या पिडेस्ताक त्या हांतुळणार 38 वर्सां जियोवचें तें असाध्य. सगळें सारकें आशिल्ल्या मनशाक आमकां एक घडी एक सेकंड जर तर आमच्या जिवितांत सगळो बरवसो आमी वगडायता, एक घडी सयत आमकां जियोवंक असाध्य. संवसारांत कितें जाता आमकां कळीत आसा. सगळो बरवसो सांडलो व्यक्ती एका खिणा भितर तो जीवघात करता. आपणाच्या जिवितांत तो अंत हाडूंक प्रयत्न करता. पूण हो व्यक्ती थंयसर असल्या असायकपणांत तो आसता आसतना
कांय थोडे थंयसर उदकांत देंवत आसतना म्हाकाय कोण त्या उदकांत वरीत म्हणून चिंतून आसता आसतना थंयसर जेजूचो प्रवेश जाता. असल्या गतींत आसल्या पळयल्या ताका जेजू एक सवाल विचारता, तुका बरो जावं कशी आसा? ताची जाप कसली? कसली जाप? वय 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 म्हाका बरो जावं कशी आसा म्हळें गे ना. खंडीसार ताका बरेंपण जायचें म्हणून काळजाच्या कोणशांत ताका एक आशा आसली. पूण जेन्ना जेजू ताचे लागीं विचारता तुका बरो जावं कशी आसा, जायते पिडेस्त थंयसर आसले, जायतीं जण येवन थंयसर तळ्यान देवन बरेंपण जोडून फाटीं गेल्लीं. आनी असल्या असा एकपणांत जेजू येवन ताका विचारता, आमच्या कश्टा वेळार आमच्या देवाक विसर पडना. सगळो संवसार आमकां विसरत जाल्यार सगळो संवसार आमकां पळोवन आनी एका वाटेन चलोवन आपूण मात्र बरें जावन तो फाटीं वेता जाल्यार देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे कश्ट तो पळयता आनी आमचे कश्ट पळोवन तो आमकां विचारता, तुका बरो जावं खुशी आसा? आनी ह्या वेळार मोकळ भाव भयणीनो ताणें दिल्ली जाप. तो कसल्या एका परिस्थितीन तो आसुल्लो, ताची भोगना कसली म्हूण आमी समजोवेत. तो जाप दिता, सायबा उदक आलेल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देवोंक वेतना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता, म्हाका म्हजो म्हणलो कोणी ना. एक वॅक्यूम, एक उणेपण, म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात. सगळें मुक्तलें जालें आनी आमी जिवनी कांय फायदो ना म्हणली एक भगना, एक मानसीक वत्तड, मानसीक मेंटल इन्स्टेबिलिटी आमी म्हणटा. कितेंच ना जालें मुग्दोलें असल्या परिस्थितीन तो आसुल्लो. आनी ताचे कश्ट जाणा जाल्लो जेजू ताका म्हणटा, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. जेजून ताका सांगूं ना, ह्या जेजून जावन ताका हात धरून उदका सरशी ताणें व्हरों ना, त्या व्यक्तीक उदक ताका बरेंपण दिता म्हणून ताका भोगुल्लें जावयेत. पूण जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिविताची झर. त्या उदकाच्या की सडीत सकत म्हाका आसा, म्हज्या उतराचेर सकत आसा. देखून जेजू म्हणटा, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. जेजू जावन आसा जिविताची झर. हांवें येदोळ सांगलें, आमच्या जिवितांत आमी चड कश्ट भोगचे, आमी निराश जावचे न्हय. आमकां पिडाशिडां येता आसतना आमच्या जिवितांत बरवसो आमी सांडटा आसतना आमी साबार पोटी डिप्रेशनाक आमी वेता. मानसीक वत्तड आमकां मेळटात. कश्टां वयर कश्ट येता आसतना आमी निराश जाता. हाका कारण कितें? साबार पोटी आमी आमच्याच विशयांत नेगेटीव आमी चिंतचे, उणेपण आमी अनुभव करचे. जालें मुग्दोलें, म्हजे वरवीं जायना, सगळें संपतलें, म्हज्या जिवितांत काळोख ना. आमच्या जिवितांत नवो बरवस आमी धरीत जाय. त्या व्यक्तीन म्हळें, म्हाका सायबा उदक आलेल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो, म्हाका म्हजो म्हणलो कोणी ना. आमच्या जिवितांत असलें उणेपण आमी जायते फावटी अनुभव करता. आमची कुटुंबांतलीं भुरगीं बाळां, आमचे तरणाटे कांय बरें शिकोवन परगांवांत कामाक गेल्लीं, थंयसर तीं वस्ती आसात. केदाळा म्हज्या पुताचें, म्हज्या धुवेचें, म्हज्या नात्रांचें केदाळा फोन येता रागोवन आसतात. एकसुरपणान
त्या आसऱ्यांत 7-8 जाणां भुरग्यांक जल्मिल्ले आवय बापय त्या आसऱ्यांत कश्ट नासता आसतना तांची बगनां कसली जावेत मोगाच्या बाबा आनी भयणी असलींच बगनां म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात म्हाका भुरगीं आसोनी भुरगीं नातले बरी खाजर जावनी खाजर जायनातले बरें म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात आमच्या अस्कतकायेन आमच्या आसायकपणान आमच्या पिड्या शिड्या वेळार पूण जेसू म्हणटा असले निरासपणाचे बगाप तुका नाका तुका कोणी ना तुजे सांगात हांव आसा म्हणटा जेसू आमचे नेगेटीव चिंतप आमचेर प्रभाव घालता आनी आमी आनी किसडीत कश्ट येता म्हाका म्हजे म्हणली कोणी ना जालें मुक्तलें ना आमकां ते आनीक मानसीक ओत्तडाक व्हरता आमकां आनी किसडीत पिडेस्त करता नेगेटीव नकारात्मक चिंतप आनी हांगासर जेजूक आमी पळयता तो सकारात्मक चिंतप दिता ताका म्हणटा उठ घे तुजें हांतोळण आनी चल आमी कश्ट पिडा आशिल्ल्या बघता आसतना आमी थंयसर बसून आसता त्या प्रायवंत त्या व्यक्तीक त्या घरांत आसता आसतना ताचे कश्ट सदांचे ताका जाल्ले त्या घडयाळाचेर पळोवन ताचें जिवीत जालें म्हज्या जिविताचो खांटो रावलो जालें म्हजें कांय थोडे दीस देवान दिल्ले ते हांव जियेत आनी मरता म्हणून ताच्या जिवितांत आसलें पूण हांगासर जेजू त्या व्यक्ती थंय नवो बरवसो उदेसो करता आनी ताच्या जिवितांत ताणें भोगिल्ले ते कश्ट एका रितीन ताका बळवंत करतात एक फावटी ते हांतुळण ताका उखलून हाडूंक ते उपकारताले आतां जेजूचें उतार आयकल्लो तो ताचें हांतुळण येदोळ ताका उखलून हाडलें आतां तोत्तू तें हांतुळण उखलून व्हरता आनी ही जावन आसा देवाच्या उतराची सगत हें जावन आसा जेजून आमच्या जिवितांत करचें बरेंपण आमच्या जिवितांत जायते पती कश्ट येतात आनवर येता पिडा शिडा येता निरासपण येता आमी निराश जावचें न्हय बरवशान सोम्याचेर आमी पातयेन रावच जाय आनी जेजूय आमकां म्हणटा उठ घे तुजें हांतोळण आनी चल मोगळ भाव भयणीनो आनी एक गरजेचें थंयसर बरेंपण जोडिल्लो त्या जोडिल्ल्या व्यक्ती लागीं थंयसर जुदेवानी सवाल केलें घे तुजें हांतोळण आनी चल म्हणून सांगुल्लो तो कोण आनी देवाचें तर म्हणटा तो कोण म्हूण ताका कळीत नासलें कारण ते सुवातेचेर लोकांची व्हड केट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो जायतें बरेंपण आमी जेजू तावन घेता जायतें बरेंपण आमी हांगासर ह्या पुणतळार येवन घेता बरेंपण जोडल्या उपरांत जेजून आमच्या देवान आमच्या दोळ्या भायर जावंक बिलकुल सोडूंक नजो आमच्या जिविता भायर आमच्या दोळ्या भायर आमच्या जेजून आमच्या देवान आमच्या दोळ्या भायर जालें तर आमचें जिवीत कश्टांचें जाता त्या व्यक्तीन त्या अंतुळणार तितले वर्सां ते पिडेस्त जावंक कश्ट सूंक कारण कितें जेजून एक विशय सांगुल्लो निमाणें हळे आतां तूं बरो जाला आनीक आनीक पाताक करिनाका नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत तशें जाल्यार हांवें विचारलें सवालाक तुमकां जाप जोगत्यान तुमी दिवयेत ह्या पिडेस्त मनशाक 38 वर्सां त्या अंतुळणार आसूं कारण कितें पाताक देखून हर एक कश्ट आमच्या पातका वरवीं ते आमकां कश्ट मेळ्ळ्यात ह्या आनी एकल्या कश्ट मेळटा आसतना ताचे पाताक कस ताका ह्या सगळ्या कश्टाक कोण पावयला म्हणून आमी आनी एकल्याक बिल्लो दिवचो नाका बगार आमी आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करूंक जाय आमचे थंय आमी बरेंपण जोडचें जाल्यार कुडीची भलायकी आमकां मेळचें जाल्यार आत्मीक भलायकी जोडची भोव गरजेचें जेन्ना जेजून ताका सांगलें उठ
घे तुजें अंतुळण आनी सल म्हळें ताची पातकन बगसली आनी जेजून म्हळें आनी मुखार पाताक करी नाका. जेजूच्या एका उतरान ताका आत्मीक भलायकी मेळ्ळी, कुडीची भलायकी मेळ्ळी आनी तो बरो जावन गेलो. मोगळ भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत मानसीक रिती वत्तड आमी भोगता आसतना, सोलवणी आमकां येता आसतना आमी थंय हांगा धांवता, पूण आमी पयल्यान वचूंक जाय सोम्यांत. थंय आमच्या जिवितांत डिप्रेशन आमकां येता आसतना आमी उक्त्यान सोम्या लागीं आमी मागोवंक जाय. सोम्यांतान आमी भोगसाने जोडूंक जाय. कुमसाराच्या सक्रामेंतांत वचून तवळ आमी कुमसार जायचें आनी तें जावन आसा वर्तें कावन्सिलींग. हर एका कावन्सिलरान दिवच्या की वर्तें कावन्सिलींग तें जेजून आमकां दिवचें कावन्सिलींग, जेजून आमकां दिवचें तें भोगसाणें. जाणारे थोडे म्हणटात जेन्ना कुमसाराक रावची ती लायन क्यू ती ल्हान ल्हान जाली तवळ संवसारांत मानसीक पिडा शिडा ते विस्तारली. आज पत्रेंत थंय हांगा मानसीक रितीन वळख जाल्ले साबार जाण आसात. हर एक रितीन मानसीक रितीन कश्ट येतात. आजकालची भुरगीं युवा जाण आमी हर एकली एक ना एका रितीन आमी कश्ट येता. पूण तांतून सुटका जोडचें म्हळ्यार आमी सोम्याते वचूंक जाय. कुमसाराच्या सक्रामेंतांत ताच्या भोगसान आमी जोडीत जाय. जें कितें म्हज्या जिवितांत उणेंपण आसा, नेगेटीव चिंताप आसा, नकारात्मक चिंताप आसा, तें हांवें सोम्या लागीं हांवें सांगत जाय. म्हज्या जिवितांत म्हजी म्हणली कोणीय नात. उणेंपण आसा, रितेपण आसा, सगळें सोम्या लागीं उक्त्यान तूं सांग. खाना शारांतल्या लग्न माटवांत थंयसर त्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसलें त्या शिसांनी येवन मोरये लागीं सांगलें आनी मोरयेन वचून जेजू लागीं सांगलें तुजें कितें उणेंपण आसा तें सोम्या लागीं तूं व्यक्त कर. सांग उक्त्यान तूं तुजें काळीज उक्तें कर. तूं सोम्या लागीं सांग आनी सोमी म्हाका आनी तुका अखंडी जावन बरें करता. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू आमकां आयच्या दिसा विचारता तुका बरो जावं खुशी आसा? आमची जाप कसली? आनी जेजू ताचेर बरो वचून आसले आमकां एकल्याक सांगता उठ, घे तुजें अंतुळण आनी सर. आमचें जिवीत आखेर जावना, सोम्या सांगता आमचें जिवीत सदांच जियोंक आसा. तें जेजून दिल्लें जिवीत बरवशान जियोंक आमच्या काळजांत येवचो जेजू आमकां कृपेन आनी सत्तेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. पहाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी. गे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी. उपकार साबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता आज जीवन आमचें उंड्या वयना सवे. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी. गे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी. गे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भगवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटूक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वैशामी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good, Purgatoria.
सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पकडता, तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मासो मेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या बगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसडेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरये देवाचे माये सांगता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदता सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी त्या सांगता तुजी माई मागाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडों दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विज्ञान वरांतले खंती बेजारांतले पिडे शिड्यांतले सलवनांतले निरासपणांतले तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय समाधान वरी भलायकी संतोष एकवट नवो बरवसो तूं आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान उतरयतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. माया मोगासून एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. सम्या जेजू क्रिस्त जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याचे सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसारांत तुवें जिवीत दिलय. हे तुजे पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या कोटेपणांतले आनी सर वायटांतली आमकां निवार. सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सरशिल्ली वेगळी सरूंक के दीस निर्मी नाका.
पळया जेजू क्रिस्त त्या बेसाद्या तळ्या सरशेन 38 वर्सां निरासपणान कुश्ट नासले त्या व्यक्तीक बरो केलो जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या नव्या बरोशान जियोंक आदार दिवचो ही जावन आसा देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिडयेच्या जिवनाक आपोवन लाभलेली आमी सर्व सुभागी सम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया भूमोगाळ बापा भाग्यवंत जूद येतात देवाच्या जे देवान मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतू घेतल्या तुझ्या पुताच्या मैमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन तुमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांजू दुतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळा परत येवन आमकां स्वागत म्हणटा करेजमाच्या दिसांनी एका मंगळारा पावणे 8 वरार कुर्सावाट 8 वरार मीस नोवेंट सक्रमेंतचें आराधन 10 वरांतान कुमसारां सवाय 10 वरार परत कुर्सावाट 10:30 वरार मीस नोवेंट सक्रमेंतचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसा स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात थंय घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत मिसाची ते संवाद दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत दिवचें पुनशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता कुशेन कितेंय दिता दफ्तरांत तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दानावरी दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मादेश जुबल्यो कुमगार असली बरी कार्यां आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सर भक्तिकांक तुमचे खातीर मागतेली
हांगसर मिनीवालांत केंब्राल आरोग्य केंद्राचे नर्स आसात. कोणायकी BP शुगर टेस्ट करूंक आसा जाल्यार आतां मिसा उपरांत आराधना वेळा जावंक पुरो नोवेना वेळा जावंक पुरो ताच्या उपरांत ही अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयाच्या बिल्डिंगांत मूडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टर नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन हांगासर मेळटा. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगा चलतात. जिंकोन आमाल पियोन्याक वळख जाल्ली आसा जाल्यार तांकां वा तुमच्या कुटुंबान कोणी आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक आयल्या मारीपास जायतें बरेंपण मेळटा. ते देखून असल्यांक ह्या मिटिंगाक येवंक प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. मग जनो हरी एका वर्सा करेजमांत आमी एक परगट कुर्सा वाट आसा करता. येवच्या आयतारा 22 तारखेर सांजेर 4 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आनी ते मिसाचें बलिदाना उपरांत 1 घंटो भर परगट कुर्सा वाट इगर्जेन प्रारंभ जावन प्रमुख रस्त्यार वचून इस्कॉलाच्या वाटेन वचून इगर्जेच्या तोटांतल्यान भायर येवन हांगासर परत आमच्या ग्रावंडार आखेर जाता. लगभग वो एक अवकाश सोमयाच्या कश्टांचो इल्लोसो अनुभव करूंक मोगाचें. त्या देखून तुमकां भक्तीक हांगा वापोवणें दिता. जिंगोन खुशी आसा तांणी येवच्या येतार ह्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणां ती 4 वरां मिसाचें बलिदान ताच्या उपरांत कुर्सा वाटेचें भक्तीपण आनी थंय वांटेली जावन आत्मीक बरेंपण जोन सोमयाच्या कश्टांक आमचे इल्ले कश्ट आमी मेळोवंक एक अवकाश. त्या देखून तुमकां मोगाचो स्वागत हांव म्हणटा. आज जेवणाक नांवां दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना वा दान दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना हांगासर मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानादी बाब जेसुदास डिकोस्ता तांचे जावन मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. प्रज्वल आनी पावन मोंतेरो सुरतगल, नावनाक आमनी एकदानी किरेम, विल्फ्रेड आनी डॅपनी डिसोजा कॅनडा, नेल्सन फेर्नांडीस सुरतगल, फ्रांसीस रेबेलो सुरतगल, प्रिसिल्ला आनी बर्नर्ड मोंतेरो सुरतगल, सिंथिया पिंटो मुक्का, नावनाक आमनी एकदानी मँगलोर, हेब्राल रेगन डिसोजा मँगलोर, रोनाल्ड डिसोजा मँगलोर. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार भावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांत दराळ मापान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये ह्या पवित्र थळार हांव मागता. फाती वाटल्या पाद तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सक्कड आमी दिमी घालया. सांजूदतात देवाच्या मानाक नव्यान आमी चलोवन वरया. पात्रून सांजता देवा आमची पासत विनती कर. पात्रून सांजता देवा आमची पासत विनती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीन आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता. बगीन जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजूदतात देवान हेर सान भक्त प्रत्येक जन मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड बाप. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीस आमी उगडास करता. बगेवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लपता आनी समेस मुनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उद्देशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जोडटात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादोबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातीन आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदतात देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जे सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेवन जोडतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय.
आणि अशे ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेचसे कश्ट अडचणींनी साबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज जावन हांव तुज्या आपूण शेता पातयेनीन आयलां. सर्व आमी बसया मोगाचे न्हू. सभास जणांनी हांगा ते संवादान दिल्ली आसात. ही ते संवा वाचून सांगतना जर तर आमची ते संवा आसा जाल्यार आमी मागया आमच्या काल जमानान कितें ते संवा घेवन आयल्या ही सकड सोमयाच्या पांयां तळा सांजूद उतात देवाच्या मजतीन समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया. 19 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, 9 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर, एकल्याच्या जाग्याचे समस्या परिहार जावच्या खातीर, चौगांक SSLC एग्जामान बरे मार्क्स कान पास जावच्या खातीर, तेगांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय फावो जावच्या खातीर, 5 जाणांच्या अंतापायाची गांठी दुखून जावच्या खातीर, एकल्यान दिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळच्या खातीर, दोगांच्या आमाल पिवनेतान सुटका मेळच्या खातीर, एका कुटुंबांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर, एकल्याचे कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर, एकल्याक रातींची न्हीद बरी पडच्या खातीर, एकल्याचो जागो बऱ्या आम्हाला विकून वयच्या खातीर, दोगां जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर, एकल्याचें थायरॉयड नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्याक दुश्ट शक्तींतल्यान सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याच्या हार्टाची सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर, दोगांक मोबायल एडिक्शनांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याचें PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर, एकल्याचें मन परिवर्तन जावच्या खातीर, एकल्याच्या मतीक समजणी आनी सुडाल वळोवंक करपा मेळच्या खातीर, एकल्याचें हट आनी राग सोडच्या खातीर, एकल्याचें लंग्स इन्फेक्शन गुण जावच्या खातीर, एका गोवा बायले मदें समाधान आसच्या खातीर, दोगांचे स्किन एलर्जी गुण जावच्या खातीर, तेगांक बरो फुडार फावो जावच्या खातीर, एकल्याचें रीण बरी करून करपा मेळच्या खातीर, एकल्याच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावच्या खातीर 22 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागो सांगला. एका तरणाट्याचो राग आनी आलसाय पयसच्या खातीर, एकल्याचे सांडून गेल्ली बायल आनी पूत परत तांच्या मतीक उजवाड दिवन घरा फाटीं येवच्या खातीर, हेलेन साल्डाना कॅनडा ह्या भयणीचें इम्युन सिस्टम लो आसा आनी सोलोंक सकत ना, तिका बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, एकल्याच्या युट्रसाचे समस्ये आनी चेस्ट पेन संपूर्ण तरान गुण जावच्या खातीर, गल्पान वावरकरनाच्या एनेटा ह्या भयणीची पिडा संपूर्ण गुण घातच्या खातीर, साबार वर्सां जावन रुमोथायरॉयड आर्थरायटीस म्हणल्या पिडेन वळवळच्या एका भयणीची पिडा संपूर्ण तरान गुण जावच्या खातीर, एडलिन म्हणल्या भयणीक मतीक समाधान मेळच्या खातीर, एकल्यान आमाल पिवनेतान सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक रीण पारी करून करपा मेळच्या खातीर, स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां प्राय तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर, आनंद लासरादो आनी एलिटा डी सिल्वा भुरग्याचे नेने तांकां मेळच्या खातीर, विल्सन म्हणल्या बाबा बरी भलायकी आनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर, एका कडेन लिफ्ट घालूंक संबंदीत जाल्यार डिपार्टमेंटांतल्यान परमिशन मेळच्या खातीर, एका कुटुंबाक घरावेच्या रस्त्याचे समस्ये बऱ्या नित्यार्थी जावच्या खातीर, एकल्यान कठीण कोंकली शेड आनी स्नीजिंग आनी हृदय दुखीतान गुण जावच्या खातीर, एका स्त्रियेक अल्सरेटिव्ह कॉलिटीस म्हणल्यार पिडेतान गुण जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एका स्त्रियेक वेरिकस वेनांतल्यान गुण जावन इतर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर, एका स्त्रियेक नी जॉयंट्स पिडेतान सुटका मेळून बरी भलायकी मेळच्या खातीर, ब्रदर ग्लेन सिस्टर ट्रिजा, फादर अगस्टीन वल्लुरन आनी टीम अमेरिका आसता, तांणी वेळार सारकें पळयन तांचें टिकेट आनी मेळून सगळें जावन गांवाक फाटीं येवन परत बंबई तांचे रितीर आसा ती मुंद आसून वची करपा मेळच्या खातीर, एका स्त्रियेक हाँगकाँगांत काम मेळच्या खातीर, एका चलयेन इंटरव्यू दिल्या बरें रिजल्ट मेळून बरें काम ताका मेळच्या खातीर, देवादीन मताय सराव, विल्सन सराव, विल्फ्रेड सराव आनी मार्क रोड्रिगास तांच्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर, आशा शिल्व्या म्हणले बहीण दुबाय आसा बरी भलायकी बरें काम सकत दुश्ट शक्तींतल्यान सुटका तिका मेळच्या खातीर, एकल्याचे स्किन एलर्जी गुण जावच्या खातीर, एकल्याचें गॅस्ट्रीक एसिडिटी गुण जावच्या खातीर, एकल्याच्या माथ्याचे जडचे केस रावच्या खातीर, एकल्या PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर, एकल्याक रातींची न्हीद बरी करून पडच्या खातीर, धवे क्लासीच्या भुरग्यांक बरें शिको मतीन उरोवन बरें बरोवंक करपा मेळच्या खातीर, वेरोनिका म्हणल्या बहिणीचो फ्रॅक्चर जालो पांय सारको जावच्या खातीर, एका स्त्री एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात सारको जावच्या खातीर, एका भुरग्यान मोबायल एडिक्शनान भायर रावच्या खातीर, एकल्याक कोल्ड आनी स्टीज गुण जावच्या खातीर, एकल्यान MCA केलां चलयेक दुबायंत बरें काम बरो फुडार मेळच्या खातीर, एका चलयेन चेड्याची इश्टाक आजून बरें शिकच्या खातीर, 10वे क्लासीन शिकच्या भुरग्यान बरें मार्क्स करून पास जावच्या खातीर, 81 वर्सां प्रायची एक भयण पिडेस्त सगळे रिपोर्टांचे नॉर्मल येवच्या खातीर, रोसलीन म्हणल्या भयणीची पिडा गुण जावं ताका संपूर्ण सुटका मेळो आनी बरें काम दुबायन मेळच्या खातीर, एका सेकंड PUC शिकच्या भुरग्यान मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवच्या, एका कुटुंबान विकल्ले व्हेकल समस्या इत्यादी जावच्या खातीर, एब्राहम रेगन ताका बरी भलायकी बरें शिकोवंक करपा मेळच्या खातीर, एका भुरग्यान बरें शिकोवंक समजोनी जन्मायचे त्याने आवय बापाय विधेय जावन जियोवच्या खातीर,
एका कुटुंबाक घर बांदूंक बेगीन करपा मेळच्या खातीर एका स्त्रियेच्या बऱ्या भलायके खातीर सर न पेन जॉयंट पेनांत गुणां जावच्या खातीर एका स्त्रियेचो घर जागो बऱ्या मला विकून वयच्या खातीर सिरील डिसोजा म्हणलो भाऊ मियार तांचो घर जागो बऱ्या मला विकून वयच्या खातीर एकल्या भुरग्याचें ताणें मेळच्या खातीर एका बहिणीचें शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर रेबेका म्हणल्या भुरग्या सलचे करपा मेळच्या खातीर एका भावाक युकेंत एक बरें काम मेळच्या खातीर एका चलयेन 11 भावाची 11 इश्टका सोन बरें जिवीत जियोवच्या खातीर ह्या सकळ त्या सवां खातीर ह्या आराधना नव्या वेळा आमी मागतना आमची त्या सवा मागणी संजुदूता देवाच्या पांयांतळ समर्पण कर सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण मागया मोगाचें न्हू आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू होगळा तुका सुमया जेजू प्रणिपा तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 मोगळा जेजू संजुदता देवाचे मजत मागून ही भावना या पवित्र तळाला संजुदता देवाचे मजत तुझ्या पायांतळ समर्पण करचे ही सगळे त्या सवा मानून घे या भावनाच्या गरजांनी दबाव आशेलेंना बरे बंद भलायकी बरे बंदी आणि सगळे वाईटात दुष्टता ताका सुटका दी आणि सर बरे बंदी तुझ्याकडे परत मागता हालेलुया 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 मुझ सगळा मी दिंबी घालया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावात दंडलो बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडेला बरोबर सजून केरी तेणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वच आमी व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अधीक आनी अधीक परगटलेलें जावं आमी एक घडी भर आमच्या दोळे थांबया ह्या पवित्र थळार जायतें बरेंपण वालता जायतीं असर्यां अद्भुतां घडटात देवान आमकां केल्ल्या दिल्ल्या सकट बरेपणाक संजुदता देव मारी वार लाभलेल्या बरेपणाक धन्या देवाक अर्गां दिवया 7 जाणां बरी भलायकी फाव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तेगांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 8 जाणांचे BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता दोगांक बऱ्या सांबाळाचें काम भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 12 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात ह्या सकट बरेपणाक उपकारांक धन्या देवाक संजुदता देवाक आमचो पात्रोन जावन लाभ ताचे मारी बाद लाभल्या बरेपणाक धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायट आनी अनवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वरा पिडे जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वरा पिडेच्या सेवकाच्या समर्पित जाल्या डॉक्टरां नर्सांक सेवा काम पाव आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वरा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वरा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आणि गुडी आत्म्याची गटाई दी आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशेलो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य सवान जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावतें काम नासतना गोश्टांचे आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू दयाळ बापा पावते जिनी सांगातीन मेळन आसतना गोश्टांचे आसा आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें तेणें फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणें अशें दिल्यार सरकार जरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या खाजारी जिविताचे मोगाचे म्हण भुरग्याचे तेणें तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा 10व्या क्लासीच्या सकट भुरग्यांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता तांणी बरें शिकोवंक बरी तयारी करून शिकले मतीन उरोवन बरोवची परीक्षा ते करपा तांच्या हाताक दिवन बरें फलितांश तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा मिडल इस्टर्न सलचें झुजू तुज्या पांयांतळ समर्पण करता संबंदीत जाल्ल्या त्या गांवच्या मुखेल्यांच्या मतीक उस्वाद दी झुजू एक मात्र
सोल्युशन नाही म्हणले समजून शांतीची मेटा विसून काढणं राजी संधाना मारिपात शांती समाधान राज करूंक मेटा काढून तांकां उजवाड दी म्हणून आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुझे भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी तूं आयक नमारणी एकागोदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी लो मारता आमी बदे सेवेची बाळका या तुका ज्या कोणात आसता आस्कार उस्कार आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे सरीम बॉल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मुगळे दुलबी हांव कार्य मरिये त्रियेक देवाची मजत सक्कड पिडेस्तांचेर मागया आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर दवर ह्या घडये आमचे कधी पिडेस्त भावना खातीर आमी मागया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडवून दिवच्या तुवें धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जायम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा खून करून तुवें कुशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकर आनी साकरणीचे दाळ दिश घाल तुवें रचल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें बातकांतले नितळ जावन पिडेशेन लिगून जावं वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सौम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सौम्या बाबर तुज्या बुजवंडरा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजून आनी मानावेद पयस करून एकामेका खाळसातान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता राव तांची आद्य भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासून काकुळतेन वागूं दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी देवाचो एकलोच पोत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या शिसा उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर्व वायट बसमन वडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सरपदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवे सदांच रावो दिव्य समीर रविया मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता आराधनान करसून जो पवित्र वेळ त्या जेजूक आमचे मध्ये आमी स्वागत करूया जेजू आमचे लागीं येतो येता आमकां हर एकल्या रक्षण दिवच्याक तो आमकां ताचेच अशी आपयता बेसादत्र्या सुशेन त्या पिडेस्ता गूण करले जेजू ह्या घडये म्हाका आनी तुका गूण करूंक तो आशेता किर्तन इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत अध्याय 50:5 वाक्य एकतावन देवाचे उतर आमकां सांगता तुमी ताण लागलेले न्हू उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना दाका सुरो आनी दूद विकती घेया तेच फुडें देवाचे उतर आमकां मेळटा म्हणटा सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली खोटी वाट सोडूं नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडूंक
सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटी येव, आमच्या देवाशी फाटी येव, कित्याक ताचे कडेन आसा संपूर्ण बक्षाणे. सोमी आमकां आपयता मनशाकडे रक्षक आमकां रक्षण दिवच्याक जेजू. जेजू देव आमकां सोडयता. जेजू म्हणल्याचो अर्थ देव आमकां सोडयता, आमकां बचाव करता, आमकां सोडवण दिवच्याक, आमकां बचावी दिवच्याक. जेजू हांगासर ह्या आल्तारीचेर आसा, ताका आमी नमस्कार करया. मनशाकडे रक्षक जेजू, म्हाका तुका आपयता. मनशाकुळासो रक्षक जेसू, तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशाकुळासो रक्षक जेसू, तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. जेजू म्हाका आनी तुका हर एकल्या तो आपयता. माते वसवांचेल अध्याय 11 वाक्य 35 जेजू आमकां सांगता, हे तुमी सुमेस कश्टतल्यान वचन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितां. हे तुमी सुमेस कश्टतल्यान वचन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितां. म्हजी जू तुमच्या कांदर घेया आनी म्हज्या लागचें तुमी शिका, कित्याक हांव बड्या आनी खालत्या काळजाचो. म्हजें जू वावंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. आमचें वजें जडायाचें वजें आमी घेवन हांगासर आयल्या. आमचें पिडा शिडा म्हणलें तें वजें आमी घेवन आयल्या. आमच्या जिवितांत सलवणी म्हणलें तें वजें आमी घेवन आयल्या. आमच्या जिवितांत बगची ती मानसीक पिडा शिडा घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमच्या बाबा भयणींनी, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी, युवाजांनी बगचें तें कश्ट, आटाविटें, मानसीक वत्तड सगळें तें घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमची सगळी पिडा शिडा, आमचे सगळे कश्ट आमी सोम्याच्या पांयांत आमी भेटून दिवया. ताचे तान आमी विशय घेवया, ताचे तान आमी सुडका जोडया, ताचे तान आमी बरेंपण जोडया. तसो जेजू आमकां सुडका दिव. आमचे सगळे कश्ट जेजूच्या कश्टाक आमी समर्पण दिवया. कष्टांनी नश्टांत संपडल्यानो मोतीची ईसा भक्तल्यानो. कष्टांनी नश्टांत संपडल्यानो मोतीची ईसा भक्तेल्यानो. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. रक्षक आमकां आपयतसा. मनशाकुळासो रक्षक जेसू, तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. जेजू आमकां हर एकल्याक तो आमकां आपयता. बेसाद्या तळ्या सशीन 38 वर्सां निराशपणांत आसल्या, कश्टांत आसल्या, अंतरुणार आसल्या त्या व्यक्तीन जेजू तावन आदार मागलो, कृपा मागली. म्हाका बरें कर म्हणच्याक तो आशिल्लो. म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात म्हणल्यार निराशपणांत तो आसुल्लो, बरवसो सांडून तो आसुल्लो. आनी जेजू ह्या वेळार ताका सुडका दिता. तुका कोणी नातलें जाल्यार हांव आसा तुज्या संगता, हांव आसा तुज्या संगता सदांच काळ. भिये नाका, हांव तुजो मोग करता. तुका मोग करतली, तुजी म्हणली कोणी ना जाल्यार हांव तुज्या संगता आसा, हांव तुका धैर्य दिता, हांव तुका सक्तीन भरता, हांव तुका आदार दिता. म्हणून जेजू आमच्या जिवितांत नवो बरवसो दिवच्याक, आमचे ते नवो विश्वास फांकोवच्याक, आमकां रक्षण दिवच्याक, आमकां सुडका दिवच्याक जेजू आमचे समोर आसा. त्याच जेजूक आमी आमच्या जिवितांत, आमच्या बाबा भयणीच्यांत जिवितांत ताका आमी आपोवया आनी गावया. पातकांच्या कणकांत बुडोवन आसच्यांक, बरवस सांडून रडोन बसच्यांक. पातकांच्या कणकांत बुडोवन आसच्यांक, बरवस सांडून रडोन बसच्यांक. विश्वास फांकोवन
रक्षण दिवच्याक तुमकां तो आपय तसा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपय तसा वंशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा जेजू म्हाका आनी तुका हर एकल्या तो ताचे सशी आपयता आमच्या जिवितांत तो येवच्याक आशेता आमचे जिवीत आमचे काळीज ताका आमी उगडया जुवांच्या उगडापणांत अध्याय 3 वाक्य 20 देवाचे उतर आमकां सांगता आपले तुज्या दारार हांव हांगासर उबो आसा आनी तुजें दार काळजाचें दार हांव बडयतां जो कोण म्हाका बागील उक्तें करता दार उक्तें करता ताचें तें हांव प्रवेश जाता आनी ताचे संगत जेवकी जेवता आमच्या काळजाचें दार आमी सुम्याक उगडूंक जाय आमी येदोळ म्हणसर आमच्या काळजाचें दार आमी सुम्याक बंद केल्लें भितरल्यान कीळ घाललें आमी सुरक्षीत आसा म्हूण चिंतलें ना मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या जिवितांत नवें जावं वाडीचें जाल्यार आमच्या जिवितांत सुडका जायचें जाल्यार आमच्या जिवितांत नवो भरवंसो उदयचें जाल्यार आमच्या सुम्याक आमच्या काळजांत आमी जागो दीत जाय आमच्या काळजाचें दार आमी ताका उक्तें करीत जाय भितरल्यान कीळ घाल्ली सदांच तें उक्तें दवरन सुम्या म्हज्या जिवितांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या कुटुंबांत तूं ये म्हणून त्या जाकेवा भाशेन आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत ताका आपय जाय आनी जेन्ना जेजू आमच्या काळजांत तो प्रवेश जाता तवळ आमच्या जिवितांत नवा भरवंसो येता आमच्या जिवितांत आसले सर्व निरासपण आमच्या जिवितांत आसली सर्व बेजाराय तो कान उडयता तर सुम्या लागीं मी मागया बागला रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखाक दैवीक तसो माधुर तळो आपले तो आमकां आपयत आसा आमकां हर एकल्या तो नांवान तो आपयत आसा आमी ताचे सरशी येवन ताचे तां सुडका सोडूंक बोक्सांनी सोडूंक ताचे तां बेसांव आमी आपणावंक ताचे तां संपूर्ण सुडका आमी जोडूंक भलायकी आमी जोडूंक सुम्या आमकां तुजे कृपेन बर आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भाव भयणीच्या काळजांत जिवितांत तूं ये मध्य प्राच्य थंयसर आसलेल्या व्यक्तींच्या जिवितांत तूं ये थंयसर आसलेल्या मुखेल्यांत तूं ये तांचें जिवीत नव्यान तांच्या जिवितांत उजवाड तूं फांकय तांची मनां तांची काळजांत विशाल कर एकामेका थंय आसलेल्या देवाक तांणी वळखूंक व्यक्ती गौरव दिवंक मानान मोगान शांतीन प्रितीन समाधानान तांणी जियोंक जेजू आमकां आनी आमच्या भावा भयणी कृपेन बर म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया आनी गावया बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्याक सगळीं सुखाक बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्याक सगळीं सुखाक दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपय तसा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपय तसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपय तसा जेजू म्हाका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा आमकां आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां आपयत आसा आमकां आपयत आसा म्हाका आपयत आसा तुका आपयत आसा आमकां आपयत आसा ओय मगडा जेजू आमकां हर एकल्याक
सगळ्या संवसाराचो मनशाकडे सुरक्षक तूं आमकां तुज्या गोपांत तुज्या मोगांत तूं आपयताय. आमच्या कश्टांत नश्टांत खंय बेजारान बुडोवन आसलेल्या हर एकल्याक मोतीची नाना रितीची समस्या बगतल्यांक मानसीक वत्तड आमी घेवन आमी तुज्या पांयांतळे आमी हांगासर आयल्या. पातकांत बुडोवन आसलेल्या आमकां आत्मीक रितीन आमी कश्टताव आनी आमच्या पातकाक लागून आत्मीक रितीन मात्र न्ही आमच्या कुडीच्या पिडेकी आमच्या पाताक कारण जाला, आमच्या भाऊ भयणीच्या पाताकी कारण जाला. मोगळा जेसू आमच्या जिवितांत नवो उजवाड तूं फांकय. त्या कुरड्या बर्तिमेवाक तुवें तुज्या शिसा मुखांत ताका आपयलें. ताका मुजेसशी येवंक सांगा आनी जेजूच्या शिसांनी येवन त्या कुरड्या बर्तिमेवाक सांगलें, उठ, तो तुका आपयता, तो तुका आपयता. आनी जेजू ह्या घडये म्हाका आनी तुका हर एकल्या तो ताचे सुशें आपयता. मोगाळा सोम्या आयच्या दिसा हांगासर ह्या पुणतडान तुवें आमकां आपयल्ल्या खातीर तुज्या उतरान तुवें आमकां पोशीत केल्ल्या पासत तुज्या कुडी रक्तान तुवें आमकां दोदोशी केल्ल्या पासत तुजो आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत वस्ती करून आसाय देखून आमी तुका अर्गां दिता. हांव जेसू तुवें तुज्या मोगांत आमकां तुवें भरलाय. तुजी दैवीक सकत गूण करची सकत तुवें येदोळ आमच्या थंय वाडाशी केल्याय. जेसू तुज्या संगतपणान जियोंक तुज्या मोगान जियोंक तुवें आमकां आपयलाय. मोगळा जेसू तुजो दैवीक सांगात तूं आमकां दी. ना बरवशान आयिल्ल्या आमकां हर एकल्याक नवो बरवसो आमच्या जिवितांत उदेसो कर. ना विश्वासान आयिल्ल्या आमकां आमच्या जिवितांत नवो विश्वास तूं फांकय. आमकां रक्षण दी. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका व्यक्तीक तूं आमकां बचाव कर. आमकां सोडवण दी. आमकां बरें कर. तुज्या संगतपणान तुज्या मोगांत जियोंक सदांच तूं आमकां फावो कर. जेसू हो थोडो वेळ तुज्या संगताक करसूसो आमकां खरेंच बेसाव आनी बरसो तुज्या संगतपणान करसूसो हो वेळ जावं दी. मोगळा जेसू सदांच म्हज्या काळजांत वस्ती कर. आनी जेजू म्हाका आसा तशें तूं स्विकार कर आनी तुका जाय तें तशें तूं म्हाका चलय. जेजू म्हाका आसा तशें तूं स्विकार कर. हांव पातकी हांव तुजे तान पयस गेल्लो. नाना रितीन हांव कश्टलो व्यक्ती दुबळो या ग्रेस्त म्हणलें की नासतना जेसू म्हाका आसा तशें तूं स्विकार कर आनी तुका जाय तशें तूं म्हाका चलय. आमी सगळीं उबी रावया. आमी सगळीं उबी रावया. आमच्या जिवितांत सोम्यान जायतें बरेंपण केलां. सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां. रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत देवाचे उतर आमकां सांगता. रोमाघरांक बरयलें पत्र अध्याय 14 वाक्य 11. हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे उजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाकणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपआपले लेख दिवचे पडटले. हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक नावाडटलो. सांपालून तेसलोनिकांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 16 देवाचे उतर म्हणटा, सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तेसलोनिकांक बरयलें पत्र पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 देवाचे उतर म्हणटा, सदांच खुशाली जाया. कितें म्हणटा? खुशाली जाया, रडकुरे न्हय, सदांच खुशाली जाया.
आमकां कंत बेजाराय करूंक जायते अवकाश आसात, पूण असल्या वेळारय आमी संतोश भरीत आसत जाय, खुशाली आमी जाय जाय. आनी फुडें म्हणटा, कळनासतना मागा, कळनासतना मागा. मेळटा म्हणसर मात्र देवा म्हाका तें दी हें दी म्हणून मागचें न्हय. आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलें त्या बरेपण जोडलेल्या व्यक्ती लागीं त्या जुदेवानी विचारल्या वेळार तो कोण ताका कळीत नातुरलो. लोकांची केट आसली आनी जेजू थंयसर तांच्या दोळ्यां भायर तो जाल्लो. आमच्या जिवितांत आमच्या देवान दोळ्यां भायर जावचें नाका. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या देवान सदांच आमचे सांगत आसूंक जाय आनी आमी ताचे लागीं कळनासतना मागोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी फुडें देवाचे उतर म्हणटा, सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया. खंयच्या गणितांनी? सर्व गणितांनी. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन, न्ही काजारी जिवितांत मात्र. सर्व गणितांनी आमच्या बेसांत आमी आसता आसतना नाना रितीचे कश्ट आमकां हर एकल्याक आसात. कुटुंबा जिवितांत, वैयक्तीक जिवितांत, लग्ना जिवितांत, धार्मीक जिवितांत हर एकल्याक हर एक रितीचे कश्ट आसात, सलवणी आसात, बेजाराय आसात, नाना रितीचे वत्तड आमकां आसात. पूण हर एका गणितांनी, सर्व गणितांनी आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. कोणा तावन? कोणा तावन? कोणा तावन? आमचे तावन, म्हजे तावन आनी तुमचे तावन, हर एकल्या तावन देवाक इतलेंच जाय. कितें जाय? सदांच आमी खुशाली जावचें, कळनासतना मागचें, सर्व गणितांनी देवाक आमी अर्गां दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्व गणितांनी आमी सोम्याक अर्गां दिवंक जाय. पोरण्या सोल्ल्यांत जोबान थंयसर देवाची स्तुती केली. ताच्या जिवितांत कश्ट आयले की? कश्ट आयले की ना? आयले. ताच्या जिवितांत कश्ट आयले, पिडाशिड आयली की ना? आयले. देवसाराचे थाळणी आयल्यो की ना? आयल्यो. कितें म्हणून? हां, देवाक शिरा पुंगतने थंयसर पंतावान गेलें. तुका इतले कश्ट मेळ्ळ्या, तुजी जानवरां मेळ्ळी, मेली, सगळीं मेली. तुज्या बायले भुरग्यां सगळ्यां त्यो होगडायलें, सगळें नश्ट जालो, सगळें त्यो आस्पदीक तुजें होगडायलें. आनी तितल्या पावनांतल्याक तुका कोडाची पिडा लागल्या, तुजें गाय कुस्ते आसात, तुजें आंग कुस्तें आसा. त्या सोम्याक, त्या देवाक तूं शिराप घाल म्हूण सांगलें. शिराप घालें गे ताणें? ना. ताणें ताच्या कश्टा वेळार, पिडे शिडे वेळार ताणें सोम्याक, देवाक ताणें अर्गां दिलीं. सोम्याक ताणें अर्गां दिलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जर आमी सुख संतोष स्वीकार करता तशें जाल्यार आमी कित्या पासून आमी कश्ट ते स्वीकार करूंक नजो म्हणटा? ताच्या जिवितांत कश्ट येत आसतना, पिडा शिडा येत आसतना, देवसाराची थाळणी येत आसतना ताणें धैर्यान तें सांगलें, असलें जावं सोम्याचें नांव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवान दिल्लें, देवान वेलें, असलें जावं सोम्याचें नांव. प्रेज द लॉर्ड. त्या व्यक्ती भाशेन आमी सोम्याक अर्गां दिवया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. जोब प्रवाद्या भाशेन आमी सोम्याक आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेंपण सोम्यान आमकां केलां, जायते उपकार केल्यात. आमी हांगासर जायते गरजो आमी घेवन फाटल्या साबार दिसांत, म्हयन्यांत हांव साबार वर्सांत आमी हांगासर आयल्या आनी जेजून आमचें मागणें आयकलां. तो आयकूनच आसा. येदोळ जायतें बरेंपण केलां. ह्या फुडें बरेंपण तो आमच्या जिवितांत कंडिजान करतलो. आमच्या जिवितांत येदोळ मिसर केल्ल्या बरेंपणाक ताका आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती आमी करया. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्या रसणारा, कश्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता.
जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्या रचणारा कश्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता जबा बरी कश्ट म्हज्या जिणेंत आयल्या रे जबा बरी कश्ट म्हज्या जिणेंत आयल्या रे जबा बरी स्तुती होग्या हांव तुका दिता जबा बरी स्तुती होग्ला हांव तुका दिता अलगा म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू आदोबार अलगा म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू अलगा म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू अलगा म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू आमच्या सुम्यान आमच्या देवान आमकां जल्म हाडला आमच्या सशक्तेन आमी येवना आमच्या आवय बापायन मोन केल्ल्या वरवीं तांच्या सक्ते वरवीं तांच्या योजना वरवीं आमी येवना मगर देवाचें योजन तांच्या मुखांतर तें जारी जाला उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता देव थंयसर म्हणटा आमच्या सारके असो मनशाक आमी रचुया आमकां हर एकल्या देवाचें सारकें आसा आमकां रचला आमकां सोम्यान ताच्या सारकें असो आनी सुरूपायसो जावन ताणें आमकां रचला तूच आमकां राखता सांबाळटा आनी हांगासर आमी आसा ताची खुशी करूंक ताचे कृपेन आमी जियोंक तो जावन आसा कुंभार आनी आमी ताच्या हातांत माती तो जावन आसा शिल्पी आनी आमी आतां ताच्या हातांत खडाप एक फातराचो कुडको तो आमकां तासून तासून नवें रूप तो दिता तो आमकां कुरपेन भरता नवी व्यक्ती तो आमकां करता नव्या बरवशान जियोंक तो आमच्या जिवितांत उजवाड दिता त्या सुसम्याक आमी अर्गां दिवया स्तुती गावया म्हज्या कुशेन हांव जल्मोन येवंक ना रचलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारांत देवा तुका कळीत नासतना घरचें कांय ना म्हज्या जिवितांत शिल्पी तूं तुज्या हातांत हांव खडाप तासून तासून रूप दिल्लो देव तूं म्हजो म्हजे खातीर चिंतलो रक्षक तूं म्हजो म्हजें वजन अर्पण तुका हांव वाखाणटलो थाळयो पेटोवन म्हज्या कुशेन हांव जल्मान येवंक ना रचलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारान म्हज्या कुशेन हांव जल्मान येवंक ना रचलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारान देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कांय म्हज्या जिवनांत देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कांय म्हज्या जिवनांत शिल्पी तूं तुज्या हातांत हांव कडाप तासून तासून रूप दिल्लो देव तूं म्हजो शिल्पी तूं तुज्या हातांत हांव कडाप तासून तासून रूप दिल्लो देव तूं म्हजो म्हजे खातीर चिंतलो रक्षक तूं म्हजो म्हजें वजन अर्पण तुका हांव वाखणटलो म्हजे खातीर चिंतलो रक्षक तूं म्हजो म्हजें वजन अर्पण तुका हांव वाखणटलो अलगा म्हज्या जेजू पगळा म्हज्या जेजू अलगा म्हज्या जेजू पगळा म्हज्या जेजू तिमोथेक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 देवाचे उतर आमकां सांगता आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना
आनी संवसार सोडून मेळटा आसतना कांयच आमी व्हरूंक शकचे ना संवसार मेळटा आसतना कांयच घेवन आमी येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतना कांयच व्हरूंक शकचे ना ह्या संवसार आमी येता आसतना कितेंच घेवन येवं ना मोगाळ भाव भयणीनो जें आमच्या जिवितांत कितें घडलां जाल्यार तें आमच्या बऱ्याकच घडलां जें कितें आमी घेतलां जाल्यार तें सोम्यातानूच आमी घेतलां नाश करूंक तुवें कितें बांदून हाडलां होगडावंक तुवें हाडलेलें जाल्यार कितें आनी रोडोवंक तुवें होगडायलेलें जाल्यार तुवें कितें कालच्या दिसा कोणाचें गी आसलें आज तुजें जालां आनी फाल्यांच्या दिसा कोणाचें गी जावन आसतलें आमी आसा जाल्यार आमचें एक फकत कूड आनी आत्मो ही मात्र आमची आस्त ही सगळी सोम्याची आस्त आमी आस्त येता आसतना आमी विणगे आयिल्ल्या रिती आतांनी आमी आयिल्ल्या वेतानाय आमी विणगी वेतयल्या रिती आतांनी आमी वेतयल्या आमच्या ल्हानपणार आमच्या बाळपणार आमकां सगळ्यांनी उखलून घेतिल्लें आमच्या निमाण्या घडी आमकां कळीत नासलें बरी तांकां जायतें ती आमकां उखलून व्हरतलीं पूण ते 4 दीस ह्या संवसारांत आसले आमी सोम्या सांगता करसूंक जाय त्या सोम्या आदार मागया आमी जल्म येतना कांयच हाडूंक ना मरण पावतना कांयच आमी व्हरूंक ना देवा तुवेंच आमकां सर्वच दिलें फाटीं घेतल्यार हांव तुका वाकणटा सर्व घडीत आनी सोम्याक मेरगां दिव्या जायतें बरेंपण सोम्यान आमकां केलां ह्या फुडें सोम्या तूं आमच्या जिवितांत राव आमकां कृपेन भर म्हूण सोम्या लागीं आमी मागया जल्मान येताना हांवें कांय हाडूंक ना मरण पावतना हांव कांयच व्हरचो ना जल्मान येताना हांवें कांय हाडूंक ना मरण पावतना हांव कांयच व्हरचो ना देवा तुवें सर्वच दिलें फाटीं घेतल्यार तुका हांव वाकणटा देवा तुवें सर्वच दिलें फाटीं घेतल्यार तुका हांव वाकणटा मरणाचेर जैतू दिल्लो तूं आसतना ताळ्यो म्हाका आयल्यार जैत जोडटलो मरणाचेर जैत दिल्लो तूं आसतना ताळ्यो म्हाका आयल्यार जैत जोडटलो चडवण दिवचो देव म्हज्या संगी आसतना जबाबरी घालतो जावन स्तुती गायतलो चडवण दिल्लो देव म्हज्या संगी आसतना जबाबरी घालतो जावन स्तुती गायतलो म्हज्या जेजू ओगळा म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू ओगळा म्हज्या जेजू जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्या रसणारा कष्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्या रसणारा कष्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता जबाबरी कष्ट म्हज्या जिणयेंत आयल्यार जबाबरी कष्ट म्हज्या जिणयेंत आयल्यार जबाबरी स्तुती होगला हांव तुका दिता जबाबरी स्तुती होगला हांव तुका दिता हालेलुया 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 हालेलुया
तुका सुम्यान जेजू अर्गां तुका मोगलाब तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू वंदन तुका सुम्यान जेजू तुका सुम्या जेजू. सगळ्या आमी तेमी घालया. हाच्या सुवातेंत 38 वर्सां कश्टतल्या त्या सोम्यान त्या व्यक्तीन सोम्याचो सांगात ताणें अनुभव केलो. सोम्यातान बरी भलायकी ताका मेळ्ळी, ताची पातकां बगसली, निराशपणांत आशिल्लो नव्या बरवशान बरोवन ताणें मागलें, म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात म्हणल्या नकारात्मक चिंतपान तो आशिल्लो, ह्या फुडां म्हाका सोम्यान बाचाव केलो म्हूण उक्त्यान ताणें पासारलें. तसो जेजू त्या तळ्याच्या त्या उदकाच्या किसडीत पवित्र जेजू हांगासर आसा. जिविताची झर आमच्या जिवितांत तो वळाशी करता. वेला कण्णुरांत थंयसर त्या पवित्र हुंड्यांत येवकायस्तांत दिश्टी पडलो जेजू हांगासर आसा. दिसपट्टाचें दर्शन तो आमकां दिता, आमच्या जिवितांत तो बरेंपण करता. त्या पिडेस्ताक पेद्रोन सांगली ती उतरां, भांगार रुपें म्हज्या लागीं ना, फकत जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल. सोम्याचें नांव तें वर्तें नांव. सांव पावलोन फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत देवाचें उतार आमकां सांगता, सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव सोम्याक दिल्लें तें नांव. जेजूचें नांव. जेजू 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 म्हणजे देव आमकां सोडयता. तेच सोम्याच्या नांवान त्या पवित्र तळ्याच्या उदकांनी बगार जेजूच्याच कृपेन आमी बरया. ताचें पवित्र उदक आमचेर आमी घेवया. येसू नाम ನನಗ ಭರವಸೆ. आमच्या जिवितांत नवो भरवसो तो आमकां दिता. नानೊಂದ ಸಮಯದಿ येसू नाम ನನಗೆ सांत्वना. म्हज्या जिवितांत कंत बेजार येत आसतना, कश्ट येत आसतना जेजू म्हाका समाधान तो दिता. आमच्या जिवितांत सर्वय काळी तोच आमकां सोलून व्हरता. एक बरो गोळी जावन आमची शेळयांची तो जतन घेता. बेसायदा तळ्या सुशेन त्या पिडेस्ताक तुवें गूण केलें जेजू. हांगासर राखून आसल्या तुज्या कृपेक, तुज्या बेसांवाक आशेवन आसल्या, बरे भलायके आशेवन आसल्या म्हज्या जिवितांत, म्हज्या भावा भयणीच्या जिवितांत नवें सांग घडोवंक हांगासर मागोवन आयिल्ल्या सोम्या जेजू तुजें पवित्र उदक आमचेर शेनाय. आमच्या जिवितांत, आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत नवी झर ती उमाळाशी कर. कृपेची झर आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत उमाळाशी कर जेजू. सोम्या लागीं मी माग्या, येसू नाಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸ್ಸಾಯ್ದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. दाह ನೀಗಿದೆ. त्या सोम्याक आमी मागया. व्हडल्यान आमी सोम्या लागीं मी मागया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या थाळ्यान त्या कुरड्या बर्तिमेवान मागलें. सोम्यान ताचें मागणें आयकलें. 38 वर्सां कश्ट जाल्या त्या व्यक्तीची मागणी, ताची बगनां समजून जेजून ताका बरें केलें. तसो जेजू ह्या घडये आमकां हर एकल्या जण एकल्या तो बरें करता. सोम्या लागीं आमी मागया. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾತು
ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು ನಾನು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ कुर्बाने. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत अध्याय 40:1 वाक्यदांत देवाचे उतर आमकां सांगता भिये नाका हांव तुजे सवे आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका गठाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले अध्याय 17 वाक्य 14 देवाचे उतर आमकां सांगता आमी सगळीं म्हणया सर्वेस्परा म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या भावा भयणीक बरें कर म्हज्या भावा भयणीक बरें कर आनी ती बरी जातली आनी ती बरी जातली. तांचें तारण कर आमचें तारण कर आनी तांकां तारण मेळटलें तांकां तारण मेळटलें. कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र तेलांत मागता आसतना हेंच मागणें आमचें जावं. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. कुमगाराक आयिल्ले बरे पुरुशाक आमी येवचें आनी पवित्र मागतें आमी ताच्या कुर्तें भरचें. काळीच म्हजी तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका काळीच म्हजी तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका ये तूं धन्या ये तूं सौम्या ये तूं धन्या ये तूं सौम्या पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुखाक पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुखाक. मन्ना कावयले कडपात हांव तुवें उदक वाळयले अरण्यांत तुवें मन्ना कावयले कडपात हांव तुवें उदक वाळयले तांदूळ तांबयल्या सगळींच्या आत्म्याक तांदूळ तांबयल्या सगळींच्या आत्म्याक देबळ म्हज्या भुकेल्या काळजाक देबळ म्हज्या भुकेल्या काळजाक काळीच म्हजी तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका काळीच म्हजी तानेला तुका म्हजे आशेला तुका. सम्याचे आशीर्वाद घेवच्याक आमी येता जाता आसतना आमची जी मागणी आमी हांगासर घेवन आयल्या ह्या निमान्य घडी आमी आसा
जेजू आमकां ताचे सक्तीन भरता कृपेन भरता बेसांवांनी भरता जेजू म्हाका बरो कर आनी बरो जातलो म्हजें थाराण कर आनी म्हजें थाराण जातलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता जेजू सांगिल्लें देवतार भिये नाका हांव तुज्या सांगात आसा हांव म्हजी मजत तुका दिता म्हजे उजव्या हातान तुका सांबाळटा तोच जेजू ह्या घडये बेसांव दिवंक येतो आसा आमची सर मागणी ताच्या पांयां भेटून दिया जेजू आमचेर आमच्या भाव भयणीचेर मध्यप्रच्या गांवांत थंयसर कश्टतेल्या लोकांक जेजू आशिर्वादान घाल तांचें मन हावस वाडाय शांती समाधानान तांणी जिवंक तुजे कृपेन तांकां बर तांचे मत यूज वाडाय म्हणून जेजू लागीं मागया आनी ताचे बेसांव घेवया गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आदार्या सुवनवेच्या अस्कत विश्व्यात बावाडपाचे बळ देव्या जशे बापाक तशे पोताक उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यात हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटाक समासमी नावाडता आमेन. प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सुटलाय तुजे सडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समर आमी सरपडया सम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गसतात ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गवया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समर आमी सरपडया मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मेरे आशीर्वाद दिव आमकां बगेवन सांजो त्या देवा आम्हा पासो विनंती कर बगेन पुस्तचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.